हांव एकूच मान्य मागता की पयलीं आमी हेजे तेजे दारान बसून सुद्दां व्यापार विकलो तेन्ना आमकां कांयच म्युनिसिपालिटीची चक्रां येनाशिल्ली आनी आतां आमकां कितेंच म्युनिसिपालिटी गेल्यार कितेंच आमचें मान्य करून घेयना। मागणी आमकां तितलेच पयशे म्हणजे 30 रुपये दिताले न्हू तितलेच दिवपाचे अशी आमची मागणी। कित्याक ते म्हणल्यार आतां आमी 10-12 वर्सां जाले धंदो करता। हांव फुलां विकता कळ्ळें तुका। केन्ना 10 रुपये दिले 20 रुपये दिले सोपो। आतां तेंच्यांनी पयलीं 30 रुपये घेताले आमचे सोपो कळ्ळें तुका। हे वर्साची स्लिपी म्हाजे कडेन आसा। स्लीप जाली तुका दाखयता हांव। आतां रोकडेच तेणी काय केल्या 2 दिसांनी 50-50 दी म्हणटा आमकां। ते आमी हांकां म्युनिसिपालिटी सांगूं येयले आमचे एक मान्य आशिल्ले बाबा आमकां परवडना तुमी मातशी ताका सांगा म्हणून। 30 रुपयाची स्लिपी म्हाजे कडेन आहा कळलें। हे पळय आतां हे स्लिपी पळय 50ची आहा। हे रोकडे यांचे कायदो 2 दिसांनी बदलले। गरीब मनीस कशी पोट भरतले। दिसवाडे सुटना आमकां 300-400 रुपये दिसवाडे। केन्ना जाता गिरायक केन्ना जायना। जाता तेन्ना आमी 10 रुपये ताका वाडोवन दिता इतलेच। चवथीचे टायमार दिवाळीचे टायमार तुळशीच्या लग्नाच्या टायमार तेन्ना आमी दिता ताका पयशे ना म्हणून 10-20 रुपये दिता रे जाता। तेन्ना गिरायक आसता। आतां सदां गिरायकच ना जाल्यार खंयच्यान दितले 50 रुपये। आनी हेच आमी म्युनिसिपालिटी सांगूं येयल्ले बाबा आमकां 50 रुपये दिवंक जायना। 30 रुपये आमची कितले पयलीं घेतालो तितले आमी दिता म्हणून सांगूं येयल्ले आमी। पालिकेची सीओ म्हणटा सोपोवाल्याक आशिल्लो तसो पयलीं भशेन 30 रुपया सोपो घेवंक सांगता। एक्चुअली आमचो सोपो कलेक्टर एज पर एग्रीमेंट तेंच्यांनी 20 रुपीज पर स्क्वेअर मिटर फारीक करपाक जाय आसलेले फ्रॉम द डेट ऑफ एग्जिक्युशन ऑफ एग्रीमेंट एप्रील टू मार्च आसता तो 17 टू मार्च 18 आहा तो। बट आमचो सोपो कलेक्टर म्हाका दिसता तो 30 रुपीज अशें कितें घेतालो। सडनली तेका तेणें सांगलें 50 रुपीज अशें म्हणून ती हिंगा येयली। म्हाजे आतां हितून सांगता आतां पयलो कलेक्शन करतालो तेन्ना तसो तेणें कलेक्ट केलो जाल्यार आतां कलेक्ट करपाचो जातालो आसलो तेका। बट तशें तेणें कलेक्ट करूंक ना। हांवें तेका आतां एडवायस केलो पयलो कलेक्शन करतालो तसोच तो कलेक्शन कर म्हणून एमावंट 30 रुपीज कितें आसा तो तशेंच कर म्हणून। कांय दिसां फाटीं वाळपयच्या नुस्तें मार्केटांतल्या नुस्तेकारांनी पालिकेक सोपो दिवपाचें बंद केल्लें। मार्केटा भायर बेकायदेशीर नुस्तें विकतल्यांचेर एक्शन घेतली जाल्यारूच सोपो भरता म्हूण नुस्तेकारांनी सांगिल्लें। सीओ म्हणटा बेकायदेशीर नुस्तें विकतल्यांचेर खंय एक्शन घेतल्या। मार्केटांतले नुस्तेकार आतां सोपो दितात। तेका आमी सांगलेलें तुमी आमकां रिप्रेझेंटेशनां दिली ती हाडात म्हणून। तेणें आयज पासून कांय रिप्रेझेंटेशन हाडूंक ना। तेंचे डिमांड्सूय बी कितें आसा ते आमकां दी म्हणून सांगलेलें बट तेंच्यांनी आजून हाडूंक ना। बट रस्त्यार कोण विकताले ते आमी तेंकां स्टॉप केले। आतां कोण रस्त्यार भिना सोपो तेका दिता ते आतां। प्रुडंटा खातीर महादेव जोशी।